पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजेचे भोवतेक रस्ते फोडून उडयल्यात। स्थानिक लोकांक आनी दुकानदारांक हाचो सगळ्यात चड फटको बसला। चडशे लोक खाजगीन सरकाराचेर फोग काडटात पण उक्तेपणान उलोवपाक भितात। पण आदलो नगरसेवक आल्ड्रिन सोआरेस हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर फोग काडलो। हाउ दिस स्मार्ट सिटी वर्क इज अफेक्टिंग बिकॉज लोकांचेर कसो परिणाम जाता हाजेर बिजनेसाचेर आनी हाजेर बीन बिकॉज ऑफ दीस वर्क। हे कितें जालां ना आतां एक काम कमेस जालां न्हू स्मार्ट सिटीचें, सो देर इज नो मिन्स कोऑर्डिनेशन ना हेका। तिंका जाय तें कोत्ता ते, हिंगा फोडटा थंय फोडटा। हांव कितें म्हणटा बाबा एक रस्तो घे, एक कंप्लीट रस्तो कर आनी मागीर दुसरे हेका वच। हिंगा फोडटा मागीर आनीक फोडटा। इवन पणजे पळय तूं एक रस्तो वचो जाल्यार तुका दुसऱ्या रस्त्याक तुका वचूंक जायना, लायक मिन्स सगळ्याक फोडला। सो आतां हे स्मार्ट सिटीचें कितें जाता, धूल जाला न्हू कमेस, सो धुलाक लागून लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाला। इवन ते बिजनेस करता न्हू ते तांकां खूब त्रास जाला। आनी हे लोकांनी थोडे कितें ते तेंचे भाड्याचेर, सो पेईंग रेंट हेवी रेंट ऑफ अराउंड 1,75,000 तेंकां जायना। सो मोस्ट ऑफ द शॉप्स हॅव क्लोज देयर दिस थिंग एंड some are shutting down also. That's what I've been informed. So for me what happened, even I'm affected a lot, but then what happened, for me the place is mine, so I don't have to pay rent for anyone. This thing chalta maje. Even I've opened up a restaurant over there. So business is like suppose it was 100%, so it's not even 50%. So whatever stock आम्ही हाडटा न्हू रांदपाक ते सगळें पिड्यार जाता। Plus the gym is there, membership is gone down because of this thing. Roads are not proper. Like if I'm affected so much, you can imagine दुसऱ्यांक कितले त्रास जाला ते। And the others are not means ते तितले हे ना न्हू financially not thing. प्लस कितें जाता आतां एटलीस्ट मिन्स ते आय थिंक 2 or 3 पाटी ते उदक मारता, तितलो डस्ट ना आतां। कित्याक तो रस्तो बंद जाला खंयचो तो मेन सातिनेचो रस्तो तो बंद जाला। सो ऑल द डायवर्ट बालभवनसून जाला, सो तितलो मुवमेंट ना, ताका लागून डस्ट ना। सो ते एक बरें जाला। पूण कितें आसा ना आतां हिंगा फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन ऑल्सो ते, सो दॅट सिमेंट डस्ट ऑल्सो पीपल आर फेसिंग। प्लस दीस थिंग आय डोंट नो वॉट्स इट, आय थिंक इट इज दिस इज मिन्स this won't be ready by May also, by May तो म्हणटा तसो। It's very difficult and तशें काम चालू आसा तेंचें न्हू। It's not that way to be done, but it has to be done. See, this development you can never stop this development, and one day this will become means it will be ready and it will look nice, but then what happen, everyone is suffering, no? So instead of everyone suffering, like you should do it in a systematic problem, no? So that no one suffers, no? So even like there are people also from my ward also, like they don't want to come openly because they get scared to talk. See, for me what happened, for me I am for them. They tell me ordering like तू उलय आमी आसा, पूण हांव जाणा ते कितले आसा ते म्हाका। People are scared. People are scared. But why should you get scared? For what? If you're highlighting something, you should not get scared. You should talk, no? Thing. That's what I believe that. Exactly. सोदता जाल्यार ओके न्हू, तो देन यू शूड गेट स्केर्ड न्हू। थंय ना जाल्यार कित्याक भंय दिसपाक जाय सामकें। Because you are right, no, to get a proper way. लेट्स सी, आय थिंक आतां त्रास जालाच सगळ्यांक न्हू। इवन पेंजीम वचोंकूच जायना। इवन आतां पळय आतां तूं म्हणटा न्हू आतां 10 तितली गर्दी ना, पूण 1 o'clock न्हू स्पेशली ड्युरींग द स्कूल सुट्टा जाल्यार न्हू, देन दॅट्स अ टायम इट इज लायक अ मेस ओवर देयर। सी, चिल्ड्रन कम फ्रॉम स्कूल, दे आर हंग्री, they have to come home, they don't reach on time at home to eat food, then they have to their parents have to see that they go for tuitions, so everything is a mess there. Everything total is a mess and people are fed up, actually people are fed up.